पेडणे तालुक्यातल्या पत्रादेवी ते कोलवा मेरेनचो रस्तो येरादारी खातीर धोक्याच्या स्थितीत आसा। थंय उड्डाणपुलाचें काम सुरू आशिल्ल्यान दर दिसा येरादारीची कोयणी जाता। हे विशीं मिशन फॉर लोकलाचे संस्थापक राजन कोरगांवकर हांणी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांक भेट दिवन तांकां निवेदन सादर केलें। हाचेर बेगोबेग उपाय येवजण करची ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले असो इशारो मिशन फॉर लोकलाच्या वांगड्यांनी दिल्या। आणि कोलवाच्यान पत्रादेवी पर्यंत ह्यो खूप कामाच्या बाबतीत तर एकदमच हांव सांगिना क्वालिटी ऑफ वर्क इज एकदम ज्याच्या जीवार त्यांनी कॉन्ट्रॅक्टरान कितलेशेच गाडयो आसा त्या टायमार दिले म्हणून खबरय जालेली आसा। अशें जर तेका दिले जाल्यार आनी कितले जाणांक कितें दिले खबर ना, पण आयज आमी पेडणेकार भोगता। आयज जी मरणा दिसाची आमच्या भावांची वयता, सो खूप दुःख जाता। आणि त्याच्यासाठी जबाबदार जर कोण आसा तर पहिली म्हणजे हे डिपार्टमेंट आसा, कारण हे डिपार्टमेंटाचे जे लोक येल्यात ते 20-20, 25-25 वर्सां काम करून गेलेले असतात। नक्कीच जो आमदार आसा, जो कोण आसा तो 5 वर्सांसाठी येता। त्या 5 वर्साचे स्वार्थ न पळयता हेंच्यांनी आपले म्हणजे त्या गावातल्या लोकांचे भवितव्य पळोवन हिशोब काम करचे, ही माझी त्यांच्याकडे आज एक रिक्वेस्ट आसा। आणि ह्या रिक्वेस्टाचेर हांव आनी एक सांगूंक सोदता महत्वाचे, कित्याक जो आता हे डिपार्टमेंट आसा स्पेशली PWD रोड तांकां, कित्याक तेंच्यांनी आज जी परिस्थिती हा म्हणजे कशा कोलवाच्या हितूर त्या ट्रॅफिक हे पुलीस दवरपाची गरज आसा, ते इन्स्ट्रक्शन दिवंकूच जाय। कारण हायवे आणि एअरपोर्ट हेसर इतली गर्दी आसता ह्या रोडाचेर की बिलीव करू शकचे ना। एक तास त्या ट्रॅफिकान आमी अडकून रावतात। सो ह्या तुमच्या माध्यमातर्फे हांव सांगता आणि आम्ही निवेदन सुद्धा दिलेले आसा, हे जो प्रॉब्लेम्स आसा त्याच्यासाठी सॉर्ट आउट कर ह्या डिपार्टमेंटान ह्या मिनिस्टरान स्पेशली PWDच्यान इमिडिएटली एक्शन्स घेवचे हे आसा। आणि त्याच्यार आमचो पालकमंत्री आनी आतां हांव CMाक सांगूंक सोदता, CM साहेब आमच्या पेडणेकाराचेर लक्ष दवर, बेश्टे लक्ष न्ही थोडी कामाय करात, जे आमकां प्रॉब्लेम येता ते सॉर्ट आउट, कित्याक आमचो आमदार ह्यो न्हिदलेलो आसा